तसेच बाकीचे आमचे भावा भयणां हांगासर आसात हांव तांकां कालजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ते तुमी हांगासर आयज इनॉग्रेशनाक आयला. आयज इनॉग्रेशन आमी जे पायपलायन ती आमच्या जे लोकांक हांगासर जे आमचे लोक जायते त्रास जाताले आनी तितलो प्रेशर येनासलो ताका लागून आमकां एक प्रपोजल येयलो आनी तांच्यांनी मांडलें बाबा आमकां अशें उदक येना प्रेशर येना ताका लागून ही आयज ही पयलीं आमकां 3 इंच PVC पायपलायन आशिल्ली आनी ही पायपलायन तितलो फ्लो जायनासलो म्हणजे ताका लागून आमी आतां रिसेंटली एक 15 लॅक्साचो जो एस्टिमेट जावन आसा आनी हो 15 लॅक्साचो एस्टिमेट आमचो हो 100 mm DI पायपलायन ही आमी आयज हांगासर घालता आनी आयज आतांच आमी ताचें इनॉग्रेशन बी केलें आसा. हांव जाणा आमच्या उदकाक लागून भरपूर आमकां हांगासर प्रॉब्लम जाता आनी बाकीचे वाड्यांनी वो बाकीच्या विलेजांनी जाता पूण हांगासर भरपूर प्रॉब्लम जातालो ताका लागून आयज आमी हाचें इनॉग्रेट केलां. म्हाका दिसता हाच्यानी फुडें तुमकां प्रेशर बरो येतलो आनी म्हाका दिसना तुमकां येता ते दीस इतले प्रेशर म्हणजे लो प्रेशर आसतलो आसतना कितें बरे भाशेन तुमकां उदक येतलें. हांव इतलें सांगून म्हाका हांगासर आपयलो आनी तुमचें आयज हें काम करून दिलां ताका लागून हांव तुमकां सगळें कालजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आयज हांगा ह्या प्रोग्रामाक हांगा उपस्थित आमचे कुट्टाळचे आमदार आमचे MLA बाबा आंतोंदवार तशेंच आमचे PA एडी फर्नांडीस तशेंच आमचे AE JE तशें आमचे हांगसर कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमचे उपासनगरांतले म्हाज्या भाव भयणांक तुमकां सगळ्यांक काळजाच्यान नमस्कार. आनी आयज हांगा ह्या प्रोग्रामाक आमी हे आमचो आयज प्रोग्राम म्हटल्यार आमचे पायपलायन दुसरी नवी घालता. पयलीं आमची पायपलायन आसली ती आमकां सदींच इल्ले दिसा त्रास जाताले पायप फुट्टाले ते पयलीं 2 इंचाचे आसले. आतां आमी ते काडून सराचे हितून सराच्या माध्यमांतसून आमी आतां 100 mm DI पायपलायन ही आतां घालता आमी. ताका लागून हांव सराचे देव बरें करूं म्हणटा. आमकां जो प्रॉब्लम येतालो तो आतां प्रॉब्लम जावचो ना. आनी तशेंच आमचे सर हांगा आनीक सुद्दां आमचे मिनी जॉगर्स पार्क जावपाच्या ते सुद्दां काम चालू आहा सराच्या माध्यमांतसून. हांव सराक खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां सहकार्य दिता. आमकां सदींच कसलेंय काम आसलें आमकां ना म्हणिना सदींच फुडें आसता. ताका लागून हांव सराचे चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच हेज्या फुडें सुद्दां आनीक सुद्दां आमची खूब कामां जावपाची आहा सराच्या माध्यमांतसून. सराक ताका लागून एक मोठ्यान ताळयो वाजोवन सगळे अभिनंदन करा आनी आमकां असोच तुमचो सर आशिर्वाद आसूं न्ही. हय आनी अशीच आमकां सगळ्यांक तुमकां सुद्दां आयज सगळीं हांगा उपस्थित रावन ह्या फंक्शनाक सहभागी जाल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी सराकूय आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा.